नाव असा कवितेचे उणीव म्हणून. तुम्ही म्हणा की भाऊ तुम्ही गेलात हे जग सोडून तेव्हापासून तुम्ही निर्माण केलेलं नंदनवन गेलंय उद्ध्वस्त होऊन. स्वतःच्या हाताने तुम्ही लावलेलं प्रामाणिकपणाचं सत्याचं रूप उखडून कुणा करंट्याने दिलंय तिथे लावून भ्रष्टाचाराचं रोपटं. हा हा म्हणता ह्या रोपट्याचा विषवृक्ष फोफावत चाललाय. अशी तुमची कविता सुरू होता. किती दिसता ते गोंय आणि आईचे गोंय. तेच अशें म्हणजे कितलोसोच बदल जाला न्ही. 2011 बरयल्या ही कविता तुम्ही. हय तेन्ना भाऊची जन्मशताब्दी आशिल्ली, हय त्या निमतान बरयल्या ती. पण कितलेशेच बदल जालो न्ही ते काळ आनी आतां काळ. हे म्हणजे त्या वेळार जो भ्रश्टाचाराचें नांवूच नाशिल्लें तेन्ना, आनी आतां हें अशें घडटा. म्हणजे ताका लागून हांवें म्हणलें तें कितें सामकें एकदम बदल जाला गोंयांत, सामकोच बदल जाला. ह्या खातीर म्हाका दिसलें कितें आतां भाऊची खरी गरज आशिल्ली आतां अशें दिसपाक लागलें. भाऊची गरज सतत आशिल्ली आता सतत आशिल्ली. कारण तुम्ही जशी तुमची कवितेची एंडही केला की भाऊ तुम्ही का निघून गेलात का म्हणून. म्हणजे तुम्ही तुमची खरी आतां गरज आशिल्ली अशें. हय. राजकारण तेन्नाचें राजकारण आनी आतांचें राजकारण हातूंत भितर तुमकां कितें फरक दिसता. भयंकर फरक आसा. जमीन आसमानाचो फरक म्हणपा जाता अशें. तर भाऊ आशिल्लो जाल्यार आनी खूब अश्यो योजना जातल्यो आशिल्ल्यो, आनी डेव्हलपमेंट जातलें आशिल्लें अशें म्हाका दिसता. आनी जें आतां कितें घडटा तें घडचें ना, जें कितें वायट घडटा तें घडचें नाशिल्लें अशें म्हाका दिसता. भाऊ आशिल्लो जाल्यार खूब कंट्रोलान येतलें आशिल्लें.